तो एक आमदार आशिल्लो तो पयलीं काँग्रेसीन जिखलो आनी मागीर तो BJPन गेलो कितें डेव्हलपमेंट करपा खातीर आनी एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर भुरग्यांक. तशें कितें जालां खरी डेव्हलपमेंट जाल्या? पळय आतां सारकें नात म्हटलें न्हू तें रॉंग जातलें. बेजिकली पळोवंक गेल्यार मातशे रस्ते बारीक बारीक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा न्हू बारीक बारीक कामां जशें आतां हे तुमी आमचे एक बेजिकली म्हटल्यार कितें हो आतां आउटपोस्ट तुमकां दिसता तो कितली वर्सांच जालो पेंडींग आसलो एन्ड इट वॉज रिक्वायर्ड जायत आसलो ना न्हू. सो थोडी गजाली जाला ना न्हू एन्ड दॅट हॅपन आफ्टर ही वेंट टू BJP. पळोवंक गेल्यार इतली वर्सां बेजिकली सेंट क्रूज इज कन्सिडर्ड एज अ काँग्रेस सीट म्हणटा पळय तशें. ओके इतली वर्सां बट हांगा पयलींचे जे आमचे आमदार जावन गेल्लेले आसा जावं पयलीं आनीक इतली वर्सां चडशे काँग्रेसूच आसले तितून व्हडलेशें कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना आजून आमचे सेंट क्रूजचे. आतां हालीं आतां तो BJPन गेला म्हणटा आमचो आमदार बट तितले जशें जे जावंक जाय आसले ते जावंक ना. आतां आमी ताका खुबदां म्हणटा की बाबा आमचे जे युथ्स आहा तांकां जॉबाक हेज्या तेज्या खातीर हें कर म्हणून. तो म्हणटा ही इज ट्रायंग. आतां रिसंटली हांवें आयकलां की जस्ट बिफोर द इलेक्शन मे बी ह्या 6 म्हयन्यांक थोडे जे पोस्ट आसले 1-2 खंय खंय थोडे जाला. मेजर कितें आसा आमचे आतां जशें आमी GMCन म्हणटा GMC इज सो क्लोज टू अस. आमकां जे आमचे लोकल युथ्स आसा तांकां एक्चुली एक प्रेफरन्स मेळोंक जाय. ओके GMCन ते पळोवंक गेल्यार तशें ना जावंक ना. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट आतां तूं समज कन्सिडर आमी केलें खूब एक 8-10 वर्सां पयलीं समज धरले आनी आतां धरले जाल्यार हय थोडे थोडे चेंजीस जाता ना न्हू ऑन अ पॉझिटीव सायड जाता. आतां तुमकां कसो कॅन्डिडेट जाय आनी तुमकां न्यू फेस बीन जाय? इन केस इफ द कॅन्डिडेट इज गूड ऑफकोर्स वील वेलकम अ न्यू फेस. ना अशें ना. आतां कितें आसा ऑलरेडी थोडे मोस्ट ऑफ द पार्टीज हॅव डिक्लेअर्ड देअर कॅन्डिडेट्स जिंका पळयल्यार आमकां तरी म्हाका दिसना की तितूंतलो एकटो पासून असो आहा जो कितें तरी हांगा चेंजीस हाडटलो आनी कितें बरें करतलो. मोस्ट ऑफ देम वी नो. थोडे जाण आसा जे पयलीं तेंचे रिलेटिव्स जावं कोण पावरान आसले तेंच्यांनी कांयच करूंक ना हांगा कांय व्हडलेशे कांय चेंजीसूय जावंक ना. ओके आतां मे बी कोण एक नेवो आयलो कॅन्डिडेट आनी इफ ही जेन्युइनली समज ताका इंट्रस्ट आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जाल्यार जावंक शकता ना न्हू. बट आमी जशे लोक म्हणटा नेवो येयलो सोमतोच जातले कांय चेंजीस जावचे ना ते आमकांय खबर. ओके मे बी आमी तांकां 1 वर्साचो 2 वर्साचो टायम दिवंक जाय करपाक कितें चेंजीस. आनी सेंट क्रूज पळोवंक गेल्यार एक्चुली इतले आमी पणजेक लागीं आसा पण आमी खूब अनडेव्हलप्ड आसा पळोवंक गेल्यार. आमचे कडेन एक आजून सेंट क्रूजन कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकूय कम्युनिटी हॉल ना पळोवंक गेल्यार. इवन तुमी आमची समज सेंट क्रूजची जी बालवाडी जी हांगा आसा जी सेंट क्रूज स्कुलाक तेकोनूच थंयसर आसा तेजें कंडिशन पळयत न्हू पॅथेटीक आसा. आमी पयलीं हेज्या पयलीं एक 5-6 वर्सां पयलीं बरोवन घातलेले की ते कितें तरी पळोवचें म्हणून आमी पर्सनली आमी हें केल्लेलें. आतां तरी आमकां दिसता की आतां तरी कोणें तरी तेजें चिंतचें कित्याक थंयसर समज सो मे बी आतां पळोवया कोण बरो कॅन्डिडेट आमकां मेळटा आनी कितें जाता जाल्यार आजून BJPन आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक ना. आमी आतां इगर्ली पळयता की बाबा कोणाक दिता तेकाच दिता टोनीकूच परत दिता काय मे बी सम अदर कॅन्डिडेट. इन केस इफ जेन्युइनली तो बरो कॅन्डिडेट आसा तूं समज ड्रेनेज सिस्टम पळय जावं कितें सारकें जावंक ना आजून कांयच डेव्हलपमेंट आमचें जावंक ना. इवन तूं आमची पंचायत वचोन पळय तूं सेंट क्रूजची तेजी कितें आहा कशें आहा ते पासून तुका कोणूय आतां बाबा वयता पासून जाल्यार एक मातशें सारकें आसूंक जाय न्हू. सो तेजेरसून तुका इन्फ्रास्ट्रक्चरारसूनूय कळटा डेव्हलपमेंट कशें आसा युथाचें डेव्हलपमेंट कशें जालां तें तांकां कितें बाबा स्कील मॅनेजमेंट कितें आतां एक कितें तरी ट्राय करूंक जाय आमच्या लिडरान की बाबा चल आमचे जे गांवचे यूथ आहा तांकां आनीक बरें हें करपाक.